आसरो तुंस मुझे खोटे तुंस मुझो खोरो इष्ट तुंस मुझो देव तुंस मुझो आसरो तुंस मुझे खोटे तुंस मुझो खोरो इष्ट तुंस मुझो देव आराधन करता सगळ्या या काळजा मुखामोळ सोदता मुझ्या जिवितान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजा मुखामोळ सोदता मुझ्या जिवितान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा द्वितीय पुस्तकांत देवाचे उतर 31 अध्याय 16व्या वळीन तुम्ही ऐकता धैर्य घेया आणि थीर रावा भिये नाकात आणि थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुझे सोव्यांत वेता तो तुका सांडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना भाव भयणीनो देवान द्वितीय पुस्तकांत मोईचेक उद्गारून सांगली ही उतरां इस्रायल परचेक धैर्य दिवन सांगली ती उतरां आज तस्सो देव आमकां हर एकल्याकी ह्या उतरां मुखांतर धैर्य दिता खुरपेन भरता आनी आमच्या जिवितांत आमच्या सर्व समस्यांक कश्टांक अनवरांक धैर्यान फुड करूंक उलो दिता तुंस मुझो रक्षक तुंस मुझो वैज तुंस मुझी सकत तुंस मुझो देव तुंस मुझो रक्षक तुंस मुझो वैज तुंस मुझी सकत तुंस मुझो देव आराधन करता सगळ्या या काळजा मुखामोळ सोदता मुझ्या जिवितान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू
कीर्तन 46 पहिलं वाक्यांत देवाचें उतर आमी वाचता. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आनी आकांता वेळार तो आमकां सदांच आदार दिवंक तयार. सर्वेस्पोर देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ, तो सदांच आमच्या कश्टांनी नश्टांनी आकांतांनी एकसुरपणांत आमकां बळ दिवंक, आमकां सकत दिवंक, सांगत दिवंक सदांच आदार. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 46 अध्यायांत 10व्या वळींत देवाचें उतर आमी आयकता. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा, गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गठाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा. तुज म्हजो आदार, तुज म्हजो उजवाड, तुज म्हजो संतोष, तुज म्हजो देव. तुज म्हजो आराधन करता सगळ्या या कळसां, मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितां. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वां, हांव तयार आसा. सांगात आमी गावी हांव तयार आसा. हांव तयार आसा म्हज्या काळजान. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. हालेलुया
आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. भाव भयणीनो, जेजू आमचे समकार आसा, आमचो सोडवणदार आमचे समकार आसा. सर्ग संवसार सोदनी जेजू क्रिस्त आमचे समकार आसा. सोम्या आमी हांगास रावचें कितलें बरें. सोम्या आमी हांगास रावचें कितलें बरें. सोम्याच्या हजरपणांत रावचें, सोम्याक रूप पळोवचें, सोम्यांत हांव बरेंपण जोडून घेवचें. ह्या पवित्र जाग्यार येवन सोम्याची स्तुती करचें. कितलें वर्तें देणें, कितलें वर्तें भाग म्हजें आनी तुजें. हांव तुमचे सवय आसतलो, हांव तुमचे सवय आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. हांव तुमचे सवय आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. सोमी आमचे सवय आसा, सोमी आमचे समकार आसा. आमकां भेटोवंक आयला, आमचे लागीं उलोवंक आयला, आमकां हर एकल्याक आपण बरें करूंक आयला, आमचे कश्ट आकांत आमकां सांगत दिवंक आयला. यम्मोसाच्या त्या वाटेर जिवितांत देदेस्पोर जाल्ल्या त्या शिसांक जेजून सांगात दिलो. जेजू तांच्या सांगात सोल्लो, जेजू तांच्या सांगात उलयलो, जेजून तांचे दोळे उक्ते केले, जेजून तांची काळजां उक्तीं केली. तसो जेजू आमचे सवय आसा, तसो जेजू आमचे सवय आसा. हांव आयला जिवीत दिवंक, जिवीत बरोवन वमतोवच्या मापान दिवंक. हांव आयला जिवीत दिवंक, मरण न्ही, जिवीत. तें जिवीत बरोवन वमतोवच्या मापान दिवंक आयला. देवान संवसार असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच सुपुताक संवसाराक ओपून दिलो. संवसाराची नीत करच्या खातीर न्ही, संवसाराची सोडवण करच्या खातीर. संवसाराची सोडवण करच्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत सुरवेल्या पानांत हांव निमाण्या पानां म्हणसर आमी उक्ते करून वाचलीं तर देव आमच्या सांगता, आमच्या हर एका गणितांनी आमकां सांगत दिता, ते आमी पळयता. आमचो देव पयस रावन आमकां पळोवन संतोश पावचो देव न्ही, आमचे सवे रावचो देव, आमचे सांगता एक जावचो देव, आमच्या कश्टाकातान सांगत दिवचो देव. तसो सोडवणदार आमचे समकार आसा. ताचें हजरपण आमी बगया. दया करून आमी बसया. आमचे दिश्ट सोम्येचेर आमी कोंसोवया. जो कोण ताचेर दिश्ट घालतलो तो हर एकलो बाचाव जातलो. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता, जेन्ना इस्रायल पर जे कश्ट आयले त्या वेळार तांणी देवाक उलो मारलो. देवान तांकां म्हळें, पितूळचो एक सोरोप उबार, आनी जो कोण त्या सोरपाचेर दिश्ट घालता तो हर एकलो बाचाव जातलो. नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता, जो कोण कुर्साच्या चेरासच्या जेजूक, जे कोण जेजूचेर आपणाची दिश्ट कंसयता तो हर एकलो बाचाव जाता.
जेजू जावन आसा बरवश असो संकेत, जेजू जावन आसा जिवीत असो संकेत. ह्या आमच्या जेजूक आमी पळोवया, आमचे दिश्ट सोमयाचेर आमी कोंचोवया. आमची जबाब तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं देवाचो पूत देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं देवाचो पवित्र जण देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं देवाचो सेवक देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं बसयलोलो सडवणदार देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या तूं जेजू. क्रिस्त देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमचो सोमी आनी धनी देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं दैवीक वैज देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं बरो गवळी देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं शांतीचो कुंवर देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं सर्व देण्याचो दातर देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमच्या आत्म्याचो धनी देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं दयाळ आनी कणवळो देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं मोगाळ आनी समाधानी देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमचो खरो इश्ट देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं दैवीक शिकोवणदार देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं बोगसण्याचो सागोर देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं वाट सत आनी जिवीत देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं संवसाराचो उजवाड देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं खरी दाखवल देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं सर्गीचो जिविताचो उंडो देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमचो बरवसो आनी बाचावी देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमकां तारोक आनी आमची बुजवण देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं जीव आनी जिवंतपण देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमचो सडवणदार देखून, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमचें सर्वस्व देखून. तुका आमी आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या काळजांतावन जेजूक आमी आराधन करया. मनशा कुळाचो रक्षक आमचो सडवणदार जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टांनी नश्टांनी संपडलेल्यांक मोतयेची इजा भोगतल्यांक शांतीच्या बंदराक पावोवचो, पदकाच्या कंदकांत बुडोवन बरवसो सांडून विश्वास सांडिल्ल्या आमकां नवो बरवसो दिवचो जेजू आमचे समकार आसा. ह्या आमच्या सोम्याक मनशा कुळाच्या रक्षक जेजूक आमी आराधन करया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतासा, तुका पळयतासा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नश्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतल्यानो. शांतीच्या बंदराक
आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा म्हाका आपयतसा बदकाच्या कणकांत बुडोवन बरवसो सांडून जिवीतच नाका म्हण बगचाय बगता आमचो सोमी आमकां सांडून घालचो न्हय आमचो सोमी आमकां हात दिवन वयर व्हंकलचो सोमी ताचेर बरवसो दवरून आमी गावया बदकाच्या कणकान बुडोवन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्यांक बदकाच्या कणकान बुडोवन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या म्हाका तो आपयतसा विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या म्हाका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतसा म्हाका आपयतसा सुमी आमच्या हर एकल्याच्या बागलार रावन दार पडयता जो कोण दार उक्तें करन सुमयाक आपणा थंय स्वागत करता जेजू थंयसर भितर सरता आमच्या हर एकल्याच्या काळजाच्या दारार जेजू आसा आमचे काळीज आज उक्तें करूंक जाय आमच्या काळजांत आसलो राग मोसोर स्वार्थ हांकार सक्कडी आमी सांडून जेजूक आमच्या काळजान स्वागत करूंक जाय तो बागलार आमच्या राखून रावला आमी हर एकलो ताका स्वागत दिवच्याक आमची काळजां मना उक्ती करन आमी गावया बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गे सुखाक बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गे सुखाक दैवीक ताचो माधुर ताळो आपले तो आपयतसा दैवीक तासो मधुर थाडो आपले तो आपयतसा आता आमचे विस्तार गावया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतसा म्हाका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतसा म्हाका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतसा Hallelujah, 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 hallelujah.
अर्घ तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्घ तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू जयकार तुका सोम्या जेजू जयकार तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 दोळे आमचे दंपया जेजू आमकां आमचे संगता उलोवंक आशेता आमची काळजां म्हणून आमी उक्ती करया देवाचें उतर आयकोवच्याक आमी उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोपे आसूं मातेमा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या फांत्याची 3 वरां उतरलीं जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशें आयलो उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशीं वचूंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थच्या कित्याक तो दुबावलोय उपरांत ते दोग दोणीर सरतस वारें रावलें तवळ दोणीर आसतले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले निजाय की देवाचो पूत तूं देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बसया भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकलें जेजून उदकाचेर सोलोवन वचें हें पळयोवन पेद्रूनी उदकाचेर सोलोवंक जेजू लागीं मागचें घडीत आनी जेजू ताका फरमायता आनी पेद्रू आपणाचें पयन उदकाचेर सोलोवन जेजू सरशीं फुडें वेता जेन्ना पेद्रूची दिश्ट जेजूचेर आसता पेद्रू सुरक्षीत जेन्ना पेद्रू आपणाची दिश्ट बोवारी गुंडायता त्या लारांचेर गुंडायता दर्याचेर उदकाचेर गुंडायता त्या वेळार तो बुडोवंक लागता भाव भयणीनो आमची दिश्ट कोणाचेर आसा जेजूचेर गी ह्या संवसारी वस्तूंचेर संगतीचेर ह्या संवसारी सक्तीचेर आमची बोवारी आमी पळयता जेजूचेरी विश्वास दवरचो सांगातास संवसारी सक्तींचेरी विश्वास दवरचे व्यक्ती सबार आसात जेजू लागीं मागचें सांगातास संवसारी संगतीच्या वयर विश्वास दवर तांचे लागीं मागचे व्यक्ती आमी सबार आसा हांगा जायनातल्यार थंय एकलो व्यक्ती दिसपडते मोरयेच्या इमाजेक फूल दवरतालो सांगातास ताच्या पांया तळ आसलें आनी एक फूल दवरतालो मोरयेच्या कित्याक
पयिल्ले नामान मोरयेक फुडें उपरांत मान थंयसर पोंदा आसले तो सोरपाक जर तूं म्हाका पळयनाय तो म्हणी पळोवं दी म्हणून भियान भाव भयणीनो आमी सबार पोटी ह्या संवसारी जिवितांत पेद्रू बरीस आमची दिश्ट जेजूचेर दवरच्या बदलाक आमी संवसारी सक्तीचेर दवरता पेद्रू जेन्ना बुडोवंक लागलो त्या वेळार ताणें सोम्याक उलो मारलो सोम्या म्हाका बचाव कर आज आमी हर एकलो हांगासर आसचे पेद्रू बरीस सोम्याक आमी उलो मारुया सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडता आमचें तारों बुडतें आसा आमचें जिवीत बुडतें आसा आनी निमाण्याच्या देवाचें उतर आमी आयकलें तें सक्कडी जेजूक मान ताणी केलो जेजूच्या पांयांक ते पडले आनी म्हणाले निजाय की तूं देवाचो पूत भाव भयणीनो खरी सकत खरो उजवाड खरें जिवीत कोणा थावन आमकां मेळटा जेजू थावन मात्र हे संवसार हो संवसार आमकां दितलो सुशेग दितलो संतोष दितलें समाधान तात्कालीक केवल थोड्या तेंपाक मात्र पूण खरें संपूर्ण संतोष संपूर्ण जैत आमकां दिता सोमी मात्र जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मरत तरी जियेतलो म्हणटा सोमी जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मरत तरी जियेतलो आमचो विश्वास आमची दिश्ट सोम्याचेरच आमी खंचोवन दवरया जो कोण जेजूचेर दिश्ट घालता तो हर एकलो बचाव जाता सबार सन्निवेश सबार आमच्या जिविताची गणितां आमची दिश्ट सोम्या थावन काडून ह्या संवसाराचेर गुंडावंक आमकां प्रेरण दितात पूण आमचो सोमी आज आमकां हर एकल्याकी आपयता ताचे थंय ताच्या गोपांत जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशीं येयात म्हजे सरशीं कश्ट जालें न्हू वजन वयतलो न्हू हांव तुमकां सांगात दिता हांव तुमकां बळ दिता हांव तुमकां कुरपेन भरता तर जेजूचें तें आपोवणें आमी स्विकार करया कश्टांत संपडतना नश्टांत आडसतना निराश सांडून जियेता आसतना जेजू आमकां हर एकल्याकी आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता दुःख आमची तो पुसता दैरान आमकां तो भरता खंयच्याय कडये उलो दिल्यार तो जेजू आमचो तक्षण लागीं आसा पेद्रू दुखांत पेद्रू बुडच्या त्या वेळार जेजूक उलो मारता आनी जेजू ताका त्या कश्टांतले निवारता दुःख आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुःख आमची पुसता
आस्था खंयच्याय घडी उलो दिल्यारे रक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका पळोवपाक लागल्या जेजू आपयता नाईन गांवची विधो तिच्या जिवितांत आसरो म्हणलो आसलो एकलो सपूत मरण पावलो. जिवितांत सगळे तिणें होगडावन घेतलें. कश्टांत दुखांत ती आसल्या वेळार जेजू तिका सांगात दिता. जेजू लागीं सरता. तिच्या पुताक जिवंत करता आनी तिच्या हाती दिता. भाव भयणीनो, सबार सन्निवेश आमच्या जिवितांत आमकां कश्टांत घालतात, नश्टांत घालतात. आमचे बवारीस तरणाटी व्यक्ती मरण पावता आसतना आमच्या जिवितांत सगळे आमी होगडावन घेतलो तो सन भोग. पूण जेजू ह्या स्त्रीयेक सांगात दिल्लो आमच्या जिवितांत आमकां सांगात दिवंक तयार आसा. कश्टांत सांपडताना नसतानी अडसताना कश्टांत सांपडताना नसतानी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो म्हाका उखलून धरता. निराश नाका धैर्यान आपय तो म्हाका उखलून धरता. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका पळोवपाक लागल्या जेजू आपयता. 10 जण खोडकार पिडे वरवीं कश्ट जाना ते जेजू जशी येतात भलायकी अश्यो. पयस थावन येतानाच जेजूक बुलो मारतात. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी जेजू लागीं सरता. जेजू तांकां भलायकी दिता. तुमी वसा आनी तुमकांच तुमच्या याजकांक दाखया. तांचो भावार्थ पारखिता आनी अशें ते वाटेर वेता आसतनाच ते बरे जातात. जेजू भलायकेचो मेस्त्री. कितलोसो लोक जेजू लागीं भलायकी आशेवन आयलो, भलायकी मागोन आयलो. खंयच्याय व्यक्तीक जेजून रीत ह्या हातांनी पाठी धाडलेले ना. हरी एकल्याक जेजून भलायकी दिली. कोडकारांक नितळ केलें. आंगळ्या पांगळ्यांक ताणें बरें केलें. केप्यांक ताणें खान दिले. कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली. भाव भयणीनो, आमची पिडा आसा, आमची कश्ट आसात. कितलोसो लोक आस्पत्रेनी कश्टता. विविध नमण्याच्या पिडेक वळख जावन कश्टता. विशेष जावन ह्या दिसांनी कॅन्सर पिडे वरवीं कितलोसो लोक
जिवितांत बरोवस असो सांडून कश्टता पिडेंत आसल्या सर्व आमच्या भाव भयणीक जेजूच्या पांयां आमी भेटोवया. आमची हरी एक पिडा जेजूच्या पांयां आमी हाडया. भलायकेचो मेस्त्री जेजू क्रिस्त आमचे संकार आसा. ताचेर बरोवसो दवरनो पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार कोणीय तो जावं दी भेदभाव नासतना भलायकी ताची फाटी दिता म्हणून विश्वासान आनी बरोवशान आमी गावया. पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्या. कोणी तो जाऊ दे भेदभाव नासता भलायकी ताची फाटी दिता. कोणी तो जाऊ दे भेदभाव नासता भलायकी ताची फाटी दिता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका भोवमान आपल्या जेजू आपयता. कितलेंय मागल्यार मागले उपकार आमकां मेळनात म्हणून आमी विश्वास आणटा, विश्वासान दंडळता. पेद्रून आपणाची दिश्चे बोवारी गोंडायली. त्या वेळार तो बुडलो. आमी आमची दिश्ट संवसारी वस्तूंचेर संवसारी संगतीचेर गोंडायली तर आमी बुडता. आज आमी हरी एकलो आमची दिश्ट सोम्याचेर कोसोब न्हू. जेजू मात्र आमच्या जिवीत असो, जेजू मात्र आमच्या कुटुंब असो, जेजू मात्र आमच्या सर्वस्व म्हणलें आमी विश्वासान आनी बरोवशान गावन विज्ञान वरांनी विश्वास दंडळतना धैर्यान व्हरता, आमकां सांबाळून व्हरता जेजू म्हणून आमी पवारता गावया. विज्ञान वरांनी विश्वास दंडळताना. विज्ञान वरांनी विश्वास दंडळताना. धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां. धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका भोवमान आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका भोवमान आपल्या जेजू आपयता. हालेलुया 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 Hallelujah.
आमचे जबाब आम्ही तुझे संगी राबतां सोमया जेजू आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या सोमया आणि देवा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या सडवणदरा आणि मेस्त्री आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या सुका आणि जिवा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या मेस्सिया आणि आमच्या इष्टा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या बरवोशा आणि दैरा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या सर्व आणि जिवानपणा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू मनुष्याच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू महोन्नतच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू दाविदच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू नजरेना आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू स्वर्ग संसाराच्या राया आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू कथनातले शेळये आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू अल्फा आणि ओमेगा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू सर्गीच्या उंड्या आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू संसाराच्या उजवाडा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू सर्ग संसाराच्या राया आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू इस्रायलाच्या राया आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू अमर जिविता आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू जिविताचे जरी आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू काकुळतीच्या दर्या आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू मनशाकुळाच्या तारोका आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू बोगसण्याच्या देवा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू मोरयेच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू शांती सागोरा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू देव कुवरा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आम्ही तुझे पाथ येता तुजेर मात्र आमचो बरवोस आमी दवरता आमच्या जिवितांत कसली घडिताय येती तरी कुणी आमकां वायट वाटेन चलय तरी तुजेर मात्र विश्वास दवरून हांव चलतां म्हणल्यार त्या बरवोशान आमी सर्व उबे रावया आनी जेजूक आमी म्हणया तुजेर हांव पाथ येता
गावया जेजू मोगाळा पातयेळन आमी गावया तुझे नाव भक्तेपणान आमी गावया जेजू मोगाळा कश्टाची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार कष्टाची मोडां तुझे पिडा शिडा म्हाका आयलेल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता तुझे नाव पात येता जेजू मोगाळा सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालेल्या वेळार तुजेर हांव पात येता म्हण गावया तुझे नाव पात येता निरासपणान हांव येताना जेजू मोगाळा एकसुरपणान हांव येता आसतना तुझे नाव पात येता अशांती असमाधानान हांव येता आसतना जेजू मोगाळा कष्टाची मोडां तुझे आयल्या वेळार तुझे नाव पात येता जेजू मोगाळा हालेलुया 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 आमचे कष्ट आमची पिडा शिडा आमची दूख आमची बेजारां आमची सलवणी अशांती असमाधान सगळे आमी समेतय सोडया सबार घडीत आमच्या जिवितांत आमकां बुडयतात जिवीत नाका म्हळ्यार चिंता आमकां काडटात भाव भयणीनो हो वेळ आमकां आसा आमचे सर्व कश्ट आमची दूख बेजाराय समेतय सोडून येया म्हजे सरशे तुमी कश्ट दिला न्हू वजन वबयतले न्हू म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी येया म्हणून तुमी आमचे समकार आसा आमचे सर्व कश्ट दूख बेजाराय आमी समेतय आमी सोडया समेतय आमी सोडया समेतय आमी सोडया आमी दिमी मोडया आमच्या सर्व गरजो ह्या वेळार आमी आमच्या मती काडया कीर्तनगार 20:3 अध्यायांत अशें आसा आमी आयकता कळक्या फलक्यांत आमी चलता तरी आमचो सर्वेस्पर देव आमकां सांडून घालचो ना आमकां सोरो दिता आमच्या दिसपडत्या हर एका गरजांक तो पावता हो वेळ आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्यो गरजो समया मुखार हाडच्याक मागीर आमी आख्खे पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन आसच्या पापा साहेबाक सर्व कार्दिनालांक सर्व गवळ्यांक याजकांक धर्मिकांक तशेंच लायिकांक आमच्या जिवितांत आमी देवाचेर सोम्याचेर विश्वास दवरून चलोवंक तसो सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान रास जावचे खातीर आमी मागया आमी पळयता आमच्या बोवारी तशेंच आमच्या राष्ट्रांत आमच्या बोवारी राष्ट्रांत अशांती झुजाची मोडां कश्ट समस्ये हे सगळी पयस जावं दी आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान एकवट रास जावचे खातीर आमी मागया विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या भाव भयणीचो उडास करया सबार जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां सबार जाणां पिडेस्त आसात आस्पत्रेनी कश्ट जातात पयशे नासतना पिडेक वखद करूंक कश्टांची सबार जाणां भाव भयणी आमच्या मदें आसात आमचे बोवारी आसात तांचोय आमी उडास करया तांचे खातीर आमी मागया सोमी भलायकेचो वैज आमची खंयचीं वखदां बरीं करूंक जायना तरी आमचो सोमी आमकां बरें करूंक शकता सर्व पिडेस्तांक बरें करूंक शकता मरणाच्या तणीर आसच्या भाव भयणीक पिडा सोसूंक जायनासतना
केदाळा मरण म्हाका येत म्हणलें आशेवन आसच्या बऱ्या मरणाच्या आशेवन आसच्या भाव भयणी सोडास करया तांकां देव सोमी आपोव दी ताच्या राजांत आमची कुटुंबां आमी सोमयेच्या हाती भेटोवया आमच्या कुटुंबांनी आसच्या युवा जाणांक आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत आसच्या काजाऱ्यांक आमच्या कुटुंबांत आसच्या मलगड्यांक हर एकल्याक सोमी आपणो दी आमची कुटुंबां बेसांवांनी भरूं दी भाव भयणी आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात ते सगळे सोमी निवारून दी आमची हर एकल्याची कुटुंबां मोगाची एकवटाची माय शांती समाधानाची हात्यारां जावं दी म्हण आमी मागया आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत तशेंच विविध जाग्यांनी वावर करनासच्या आमच्या बाबारींच वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबांनी वावर करनासच्या शेतां बाटांनी वावर करनासच्या सर्व कामेल्यांक सोम्याच्या हाती आमी भेटोवया सोमे आमकां हर एकल्याक आपणो दी आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात सबार संगती खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा ते आमी सोम्याच्या मुखार सोम्याच्या पांया तळ आमी दवरया सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी आयती करया गवया गीत येदेवडा सक्रामेंता ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय निराश करताय ससनाच्या ससना विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो
तुझे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय तुझे संगीत सोम्या सोलोता तुझे थंय मोगान जियेता तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो वैभव कोण आटापी विस्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो तुजे विण नाका म्हाका दुसरो तुजे विण नाका म्हाका दुसरो विस्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय संतोषान उल्हासान गितां गायात तुजे सोबोर आयल्या अर्गावाड्यो गायल्या बरी भेटोंक जगल्या संतोषान उल्हासान गितां गायात तुजे सरशी सोम्या भरता काकूळ तांचेर मारता अर्गा वाडयला आदार लायला शांती तुजी मागता शांती तुजी मागता संतोषान उल्हासान गितां गायात तुजे सरशी पावल्या अर्गा वाड्यो गायल्या बरी भेटोंक जगल्या संतोषान उल्हासान गितां गायात तुजे सरशी पावल्या अर्गा वाड्यो गायल्या बरी भेटोंक जगल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भाव भयणीनो एकूटाम जावन येवकरिस्ताचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी ह्या पवित्र सुवातेर आसा किर्तनगार म्हणटा कोण तो सर्वेस्पर देवाच्या हाजरपणांत रावोंक शकता तो नितळ काळजाचो निर्मळ अंतस्करणाचो तो देवाच्या हाजरपणांत रावोंक शकता आमची काळजां आमी नितळ करया आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां समयायती करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गणे हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासून म्हगे सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणी जिवन तुजे परजेक देखे बरे जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी तांच्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हण मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेता आनी रासवड चलयता ससनच्या ससना. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोवमोगाच्या पुता, तर ह्यो सर्व संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळोवंक लाय. जर कोणीय वेगळीच शिकवणूक शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकवणूक मानून घेना, तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारीकन घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटें दिवच्या भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मोसोर, मनस्ताप, निंदा, हल्क, दुबाव आनी काबार जायनातलीं न्याय झगडीं उपजातात. हें सगळें आपलें गिन्यान तार्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्या मनशा मदें घडटा. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस काय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस काय लाभता. आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोशीस सय. पूण ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे बावडताच्या वाटेतावन पयस सरन गेल्यात आनी आपलीं काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतीक पाठ करन नितीच्यो, भक्तीच्यो, विश्वासीपणाच्यो, माया मोगाच्यो, सोशणिकायेच्यो आनी बळेपणाचो फाटलाव कर. बावडताचें झूज उत्तम तरान झूज आनी शासनीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षां उजेर तुवें बावडताची उसारणी केल्ली. देवाचें उतारयें. देवाचे वडपकार. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून
जण आसात ती भागी. आपूण दुर्बळी म्हूण सणां आसात ती भागी. वायट विघ्नाच्या वेळार दुस्मनांनी कपटपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेन्ना हांवें भियेजे कित्याक ते आपलो विश्वास दुडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडले आस्तेवंत म्हणून हांकारान भरल्यात. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण सणां आसात ती भागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना. आपल्या जिवाचे मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यानी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यारी बेश्टें. फोंडाक वेतलो तो वेतलो श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण सणां आसात ती भागी. पेल्याची ग्रेस काय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण चडपड नाका. तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवन वचना. ताणें जोडलेली कीर्त ताचे सवें फोंडांत देंवचे ना. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण सणां आसात ती भागी. आपली जिणी आपणें सार्थक केली आनी आपणें बरें केलें म्हणून लोक म्हाका पुगारतलो अशें तो चिंतालो. तरी पुर्वजांच्या जम्यान तो मेळटलो आनी तांचे बराबर काळोखांत जीवन सारतलो. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण सणां आसात ती भागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा सर्गा संसाराच्या दन्या हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सर्गा राजाचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयनकर गेलो. 12 जण शीस ताचे सांगात आसले. देवसराच्या उपाद्र्यांतावन सडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगात आसल्यो. 7 देवसऱ्यांतावन सुडका जोडलेली मगदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारबाऱ्याची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितालीं. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भवनांनी भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो, आयची वाचपां आमी पळयलीं जाल्यार सगळ्या वाचपांनी एकच एक विशय वळोन येता. कसलो तो? आयचें किर्तन आमी आयकलें. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी. आमी उद्गार गायलें. सदैव तूं बापा सर्ग संवसाराच्या धन्या. हांव तुका अर्गां दितां कित्याक सर्गीच्या राजाचे गुटो ल्हानांक तुवें उगाडल्याय. एक सवाल. सर्ग राजा वचोंक कितें उपकारता तें आयच्या वाचपांनी आमकां कळटा. सर्ग राजाक वचोंक, सर्गीच्या राजाक आमी पावोंक
आमकां कितें उपकारता? ह्या संवसाराची आस्त बदीक, ह्या संवसाराची संगती वा सर्गराजाची त्यो संगती? आयच्या किर्तनांत आमी वाचले या आयकलें, दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साथ दिना. दुडवान खंयच्याय मनशाक सोडवण जोडण घेवंक साथ दिना. आपल्या जिविताचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यानी जायना. आमकां हर एकल्याकी जिविताचें देणें दिलां. हें जिविताचें देणें इतलें अपूर्व आनी अमूल्य की त्या जिविताच्या देण्याक आमकां मोल दिवंक फारीक करूंक आमचे वरवीं साध्य ना. आमचे दोळे कितले अमूल्य, आमची कूड कितली अमूल्य, हर एक संगती बरी भलायकी हे सगळी देवान दिलें वर्तें देणें ताका मोल बांदूंक आमचे वरवीं साध्य ना. मुखार सुनू किर्तनगार म्हणटा, मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यार बेश्टें फंडाक वेतलो तो वेतलोच. आमी पळयता लाखांनी करोडांनी पयशे खर्च करून भलायकी बरी करची प्रयत्न साबार जाणां करतात. कितलेय बरेंपण, कितलेय पयशे खर्च केल्यार भलायकी आमची फाटीं जोडूंक साबार पोटी जायना. कितले नावाडदीक दाखतेर ह्या संवसारांत आसात, तरी तांचे वरवीं ह्या पिडेक वखद थोड्या पोटी सोदून काडूंक ह्या पिडेक वखद दिवंक तांचे वरवीं साध्य ना. कोणा वरवीं मरण सुकोवंक जायना म्हणलें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. मुखारसून म्हणटा, ग्रेस्त वा व्हडलो नावाडदीक मनीस कितलोय तो वयर गेलो, वयर गेल्यार खंतिश्ट जायनाका. तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवन वचना. आमी मरता आसतना ह्या संवसाराक रित्या हातांनी आमी आयल्या, आमी रित्याच हातांनी फाटीं वेता. आमी जोडलेलें नांव, आमी जोडलेली आस्त बदीक, आमची कीर्त, आमचे सगळी आमी हांगासरच सोडनो आमी वेता. तर आमी वेता आसतना कितें व्हरून वेता? कितें व्हरून वेता? आमचें बरेंपण मात्र आमी व्हरून वेता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलान तिमोथीक बरयलेल्या त्या वाचपांत देवाचें उतर म्हणटा, दुडवासो मोगुस सर्व वायटाचें मूळ. दुडवासो मोगुस सर्व वायटाचें मूळ. पळया कितलें वायट ह्या संवसारांत घडटा. कारण कितें? थोड्या फावटी दुडवासो अहंकार म्हणटात. दुडवा वरवीं साबार वायट संगती ह्या संवसारांत जावच्यो. देवाचें उतरी थंयच आमकां धर म्हण दाखयता. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतोन पयस सरून गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. कोण पयशांच्या फाटल्यान गेला तो संतोश आपणावच्या बदलाक साबार फावटी दुखां आपणाचेर आपणावन आपणाची काळजां शिंदून घेतल्यांत म्हणून देवाचें उतर आमकां आज जागवयता. तर सर्गेच्या राजाक वचोंक कितें गरज तें आज आयची वाचपां आमकां दाखोवन दितात. फाटल्या दिसांनी एक यूट्यूबार हांवें एक नाटक पळयलो, पेद्रूची झडती म्हणून. आनी थंयसर सर्गेच्या त्या बागलार पेद्रू झडती करच्याक एका हातांत बूक घेवन रावला. आनी थंयसर नवाडदीक ते एक मनीस येतात आनी तेगी जण चिंतात आपणान ह्या संवसारांत जायतें आपणायलां देखून आमकां हर एकल्याक पेद्रू VIP सीट दिवन आमकां वयर बसयतलो. आनी ते त्या आशेन मुखार गेले. तांच्या ते एक जण जाल्ले उपरांत एकलो चवथ्यान एकलो ड्रायव्हर सादो व्यक्ती थंयसर पावलो. आनी पेद्रून ह्या तेगांय की म्हळें तुमी बसा.
तुम्ही बसा. ते म्हणाले, पेद्रू, म्हजी वळख आसा न्ही तुका? हांवें ह्या संवसारांत जियेत आसतना तें केलां, हें केलां, बरेंपण केलां, तेशें केलां, अशें केलां, तितलें जमयलां. उडास आसा न्ही? पेद्रू म्हणटा, वय वय, सगळी ह्या म्हज्या बुकांत हांवें बरोवन दवरलां. तुजी झडती जावंक आसा, बोस, वेळ आसा तुका. आनी चवथ्यान ड्रायव्हर येता, सादो मनीस. येतकीर जण चिंतात, आमी व्हडलें बरीं बरीं कामां केल्यांत, हो ड्रायव्हर सादो मनीस खंयच्या किप्रेचें ना, हाका आज आमच्या उपरांत जागो मेळटलो. पेद्रू ताका ड्रायव्हराक आपयता. वय, त्या ड्रायव्हराक आपयता आनी म्हणटा, तुका हळे जागो हांगा दवरला. कित्याक तो ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करता आसतना मरण पावल्लो. आनी ते वेहिकल बसाचो ड्रायव्हर तो बस वेता आसतना ते सगळें बसार आसलो, सगळी मरच्या त्या परिस्थितीन आसले. त्या वेळार तो ड्रायव्हर कितें करता, आपणाचो जीव रिस्केर घालता आनी सगळ्या बसार आसलेल्या सगळ्यांकी तो वाचयता. तो मरण पावता आनी बसार आसले सगळीं वाचतात. ताचो परिणाम जावन ताणें ह्या संवसारांत केल्या त्या बऱ्या कामा खातीर पेद्रू ताका VIP सीट दिवन मुखार भितर धाडटा. भाव भयणीनो, कितें आमकां हांगासर कळटा की म्हळ्यार आमी केल्लीं बरीं कामां मात्र आमच्या सर्गीच्या राजाक आमकां वाट व्हरतात. आमी जाणाव, राय अलेक्झांडर व्हरतो, ताच्या जिवितांत ताणें साबार जोड उरलें. आस्त, बौद्धीक अधिकार सगळी ताच्या जिवितांत आसले. तो मरता आसतना ताच्या निमाण्या त्या विल्लाचेर आशा, 3 आशा तो बरयता. पयली आशा कितें म्हळ्यार ताचे हात फुरता आसतना त्या पेटेच्या की भायर दवरून सगळ्या संवसाराक ताणें दाखयचे काले म्हणून. ह्या संवसाराक अलेक्झांडर राय रित्या हातांनी आयिल्लो, आतां पेटेंत रित्या हातांनी तो मरण पावून ह्या संवसारांत तो विदाय ताणें जोडला. दुसरें, म्हजी पेट, मरणाची पेट नावाडीक संवसाराच्या डाक्टरांनी वावयचे. संवसाराक दाखोवनक ह्या संवसारांत इतले नावाडीक डाक्टर आसा तरी म्हजी पिडा हांचे वरवीं गूण करूंक, म्हजें मरण हें बंद करूंक, ह्या मरण म्हाका मरण आसतना उरोवंक हांचे वरवीं साध्य जावंक ना म्हूण दाखोवच्या खातीर. आनी तिसऱ्यान तो म्हणालो, हांवें म्हजें मरण त्या वाटेंतल्यान सोलोवन वेच्या त्या व्हरता आसतना म्हजी आस्त, बदीक, भांगार शिंगार सगळी त्या मार्गाचेर पातलायचे, या शिंपडायचे. कित्याक ह्या संवसारांत हांवें जायतें जोडलें, पूण अलेक्झांडर रायन वेता आसतना कितेंच व्हरूंक ना. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसाराक आमी रिते आयिल्ल्या, आमी रितेच वेता. साबार मनशाची गणितां आमच्या बोवारी आमी पळयता. ह्या संवसारांत जोडच्या खातीर रात दीस कितलें जमयतात, रात दीस न्हीद कळोन भलायकी होगडावन तरी जोडतात. निमाणें कितें जावंक पावता हे सगळी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता. ग्रेस्त मनीस आनी तो लाजर, ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारांत ह्या ग्रेस्तकायेन जियेलो आनी तो लाजर ताच्या बागलार बसोन ताच्या हातांत कितें बणी पडटा गी म्हणून आशेवन दुबळीकायेन जियेतलो. आमी जाणाव, सर्गीच्या त्या राजाक पयलें वचून कोण पावता? तो दुबळो न्हय गी. ग्रेस्त पिशाच्या वपारींत आमी पळयता, तो ग्रेस्त पिसो जायतें जमयता आनी संतोष पावोवंक त्यो चिंता आसतना देव म्हणटा, हत्त पिशा, आयच्या तुजो जीव तुजे तावन वर्सो आसा, देखून तुजें जमयलेलें तें कोणाचें जावंक पावतलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्ल्या प्रमाणें आमकां सर्गीच्या राजांत वचोंक कितें गरज? आमी नितीचें जिवीत जियेचय, आमी भक्तीचें जिवीत जियेचय, आमी विश्वासीपणाचें जिवीत जियेचय, आमी माया मोगाचें जिवीत, सोंसणीकायेचें जिवीत, बळ्यापणाचें जिवीत आमी जियोवन आमच्या भावार्थाचें झूज आमी बऱ्यान झुजोन
आमी हर एकलो सर्गीच्या राजाचो मुकुट घेवंक आमी तयार जायचे म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರುವುದು ಮೂರೇ ದಿವಸ म्हणून एका कन्नड पदांत आमी आयकता. आमी बरें करया, बरें केल्लें हर एकी आमकां सर्गीच्या राजाक क्रेडीट आमच्या बँकांत आमी पयशे जमयलेल्या बरी ताका वाड मेळटा आनी आमकां आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. आमी बरें करया, बरें केल्लें सक्कडी आमच्या जिविताक क्रेडीट. आमी वायट केलें तर तें आमच्या जिविताचें डेबीट, नश्ट देखून ह्या संवसारी जिवितांत आमी जियेत आसतना, कुटुंबाचें जिवीत आमी जियेत आसतना आस्त बदीक पयशे ताच्या फाटल्यान न्हय, बागार बरो संबंद, बरी इश्टागत, बरें भावार्थी जिवीत, विश्वासीपणाचें जिवीत, माया मोगाचें जिवीत, असलें जिवीत आमी जियोवन क्रिस्ताक आमी साक्ष जावया आनी सर्गीचे राजाचें तें इनाम जोडूंक आमी तयार जावया. तस्सो सोमी आमकां हर एकल्याकी बरें करूंक, बरें आदारूंक आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. दिव आमी तुका जावन आमची काणी मोगाळ बापा, जावन आमची काणी तुझ्या पातकी भुरग्यांत मोग तुजो दी मोगाळ बापा, मोग तुजो दी बापा. आमचे मुळे कितें बापा जावन आसा तें तुजें देखून जेजूक आमी ओपून दिता जावन आमची काणी देखून जेजूक आमी ओपून दिता जावन आमची काणी, जावन आमची काणी. भाव भयणीनो, आमी बेठोवचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या ऐक्या पवित्र विचारदवा सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोक आपले परजे खातीर सांजुजे वाचन कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सुशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासो फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या
उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजपासोत आमी तुका देन वाचतां बावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणान आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलें हे ताचे देखी बरी जिवीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्नां बराबर व्हडा संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस प्रतो सर्व आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचे वखसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडासाक करात वावरतो सोगूत परगटुया सोन्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी समजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पिसमेचे विचारलेले तुझ्या पळय सवयीचा उगडास कर लियो आमच्या भगन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती भगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेज तांकां तुजे पडसळीत मुखामूळ फळोवन फावो कर आम्हा सुमेशांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां आरमुरी देवाची मयेश संगती भगीवन सुसेची पती भगीवन धर्मदूत भगीवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासण सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorvim, Tias Jesu संगता, Tias Jesu तै, पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सरबंदराची आज्ञा मनान धरून सोमयान शिकलेले मागणे सांगात आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त कायम कधी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्त जियेने बरवशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार कुर्तीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्टी घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू, ही देवाची शळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 138 138. कोण बोडयता तो मोजो जेजू, काळजांत कोण येवंक रेखता तो मोजो जेजू. गोपान म्हाका रयता दुखा म्हजी थांबयता कोण तो मोजो जेजू. कोण तो मोजो जेजू. काळजादार कोण बोडयता तो मोजो जेजू. काळजांत कोण येवंक रेखता तो मोजो जेजू. गोपान म्हाका रयता दुखा म्हजी थांबयता कोण तो मोजो जेजू. कोण तो मोजो जेजू. काळजांत म्हज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुजे. वर्णकुलो जो जाल्ले के देवा ते बाग मुझे. काळजांत म्हज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुजे. वर्णकुलो जो जाल्ले के देवा ते बाग मुझे. महिमा तुजी सदांच गाव तुजे बरी हांवें जावं. काळजांत म्हज्या बरे जेजू दुर्लभ नांव तुजें. काळजादार कोण बडयता तो मोजो
म्हजो जेजू काळजांत कोण्या कत्रेता तो म्हजो जेजू कोपान म्हाका आरयता दुखां म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक आनी तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची थान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलून आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो सांजुजे वाज बापाच्या ह्या पवित्र थळार आत्मीक भक्तीपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक ह्या पवित्र थळाक मोगाचो येवकार मागता. तशेंच तुमचे सर्व इरादे गरजो तसो घेवन तूं जुजे वाज सर्गी बापा लागीं जेजू लागीं निरंतरी मागून धाडून दी म्हणून आमचें मागणें आनी आमची आशा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण सोलोवन वेल्ले मानादीक बाप ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा तांच्या विशयांत खंडीत जावन तुमकां वळख आसतली तांची. कित्याक थोड्या वर्सां आदीं हांगासर फादर बेंजामीन हांगासो रेक्टर जावन आसतना ते हांगासर आयिल्ले. दियोकोन जावन तांणी एक लगभग 6 म्हयन्याची सेवा हांगासर दिल्ली आसा. देखून खंडीत जावन ह्या फिरगजेच्यांक आनी तो वळतावन आजून वरेक येवच्यांक खंडीत जावन तांची वळख आसतली. आनी प्रत्येक जावन प्रस्तूत शिरताडी गांवचे ते प्रस्तूत खोडयाळ मंगळूर थंयसर कुटुंबा जिणे केंद्राचे डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. देखून जर आमच्या मदें कोणी तरूण जोडी आसात जाल्यार खंडीत जावन तांची वळख आसतली. कित्याक काजर जायचे जाल्यार थंयसर काजराची लग्नाची दोतोन आसा, शिकवण जोडूंक आसा आनी कुटुंबा जिणे विशयांत ताचो महत्व कितें, साक्रामेंत म्हळ्यार कितें त्या विशयान जगती शिकवण ते दितात. देखून थंयसर बाजोडी ही दोतोन चलता आनी ताचे प्रधान निर्देशक ते जावन आसात. देखून थंयसर तरूण जोड्यांक कोणी गेल्ल्या जाल्यार तुमकां तांची बरी वळख आसतली. सांगातास ताचे बराबर निवृत्त याजकांच्या घरांत तांची ती सेवा दिवन आसात. आमकां कळीत आसा कुटुंबांत जर प्रायेचे उतर प्रायेचे कोणी आसात जाल्यार तांकां सांबाळूंक इल्लेशे कश्ट, इल्लीशी पिडा आसतनांगी उतर प्राय पावतनांगी समजणी सड्डा आसतना इल्लीशी उणी जावन येता अशें सांबाळूंक कश्ट. पूण ते मोगान तांची सेवा करून आसात. आनी जेन्ना तांकां विचारलें हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येया फादर म्हणून तांचे लागीं विचारतना कुशेन ते ओपले. आनी आज अपुर्बायेचें आराधन तांणी चलोवन व्हेलां. खंडीत जावन आमकां सगळ्यांक की जेजूक लागशिल्ल्यान मेळचो तो अनुभव आराधना मुखांतर जालो म्हळ्यार सूख जावचें ना.
सांगातास अपूर्बायेचे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. देवाच्या उतराचेर अपूर्बायेचो नियाळ दिलो आनी नियाळ दिता आसतना खंडी जावन म्हाका बगलें दुर्बळी जावनूच आसचें कितलें बरें गे म्हणून. न्हय हेंच चिंता हांव चिंता तुमचेंय जावन आसा. ह्या वक्ता हरी एक आमच्या भक्तीपणांत आयच्या दिसा आदार दिल्या फादर तुमकां पुणशेत डिरेक्टर मानादीक बाब आसीसी रेबेलो तशेंच हांगासर जमलेले याजक सांगाता सर्व भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. तुमचें मिसांव आनीकी बरें जावं दी दियेसीजेंत आनीकी सुफळ जावं दी अशें आमी मागता. तुमकां देव बरें करूंक. तशेंच कुमसाराच्या सक्रामेंताक आज आदार दिल्लेले आसात. देवा लागीं मोडलेलो संबंद पेल्या लागीं मोडलेलो तुटलो संबंद परत एक करच्याक आमकां आदार दिवन आसात. मानादीक बाप दिलराज तशेंच मानादीक बाप आयुवन पिंटो कापुजीन मेळाचे याजक बापानो तुमकांय ह्या वक्ता देव बरें करूंक म्हणटा. कंताराचें मुखेलपण घेतिल्ले मानेस्त सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूंक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या कार्मेल सायबीण कुर्नाड वाड्याघरांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सा तोमास इरा वाड्याघरांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या दान मिसांक घेवन कुमोग करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमोग करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. ऑक्टोबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक येदोळूस येवन पावल्यात. स्टॉलान थंयसर विकरावपाक आसात. जर कोणायकी गरज आसात ते तुमी थंयसर घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे धाकटेर हॉलांत थंयसर आसात. धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात देखून तांचोय फायदो तुमी जोडचो. हरी एका शुक्रारा 10 वरार थेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधान मेस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक अखेरेक जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा. सांगातास धर्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मेसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत थंयसर तुमी दिव येता. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन आयवस दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात आतां वांटतेल्या. नांवां पयले भाशेन तुर्तान तुमी फुडें येवचें आनी आयचे प्रधान याजक जावन अशे बाप ऑल्विन डिसोजा जावन ही मानाची वात घेवच्या तुमचे लागीं विनंती करता. जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां सिल्विया कुटेन्ना कुपे पदाव 3000 रुपये, स्टीवन रीना डिसोजा मड्यांत्यार 1000 रुपये, विन्सेंट डिसोजा आल्लिपादे 1200, अंजेलिना जॉन लोबो आनी कुटाम लोरेटो 12,500 रुपये, डेनिस जेसी डिसोजा फजीर 1000 रुपये, विल्मा मारिया आपोस फजीर 500 रुपये. जर कोणी आसात जाल्यार तुर्तान तुमी येवचें आनी मानाची वात घेवचें. तशेंच पुनशेताच्या अभिवृद्धेक बरेपणाक दान दिल्ल्यांची नांवां रॉबर्ट डिसोजा बेंगळूरू 2000 रुपये, विवेट मरीटा डिसोजा पानीर 2000 रुपये, किरण डिसोजा कोमंगळा 1000 रुपये, आयसक डिसोजा आनी कुटाम सुळ्या 1000 रुपये, फेलिक्स फेर्नांडीस उडपी 25,000 रुपये. दान दिल्ल्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच मानाच्यो वाती वांटल्या बापानो तुमकांय देव बरें करूंक. सांजुजे वाज बापा मोगला परिणाम तुका कृपा मागून दे बापा
देखून बसया. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार जेजेवाज बापा मुखांत्र मागल्लें मेळटा म्हणल्यार त्या बरवशान जायत्यांनी हांगासर बरोवन घाल्ली त्या समासात लागीं तावन पयसतान जेजेवाज बाप आमची सर्वांची मागणी मानून घेता आनी आमकां देवा लागीं मागोवन दिता म्हणल्यार त्या पातयेनीन आयली ते सवा ताच्याच पांयतळी ह्या नव्याना वेळी आमी भेटोवन दिता. मोगाचनो जेजेवाज बापा लागीं मागल्लें उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां भेटयल्लीं आसात. वस्ते खातीर एका घर सोदून आसल्या घर मेळिल्ल्याक अर्गां, त्या गांक बरी भलायकी मेळिल्ल्याक अर्गां, पयना वेळी राखून व्हेल्ल्याक अर्गां, एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां भेटयल्यान, एकल्याक बरें काम आनी कामांत प्रमोशन मेळ्ळा अशें केल्ल्याक अर्गां, आत्मीक संगती थंय उर्बा चडयल्ल्या खातीर एकल्याक, ही गरज दुरस्ती काम बऱ्यान जावंक आदार लाभल्ल्याक अर्गां भेटयल्यात, एकल्याक परीक्षेन बरें अंक आनी बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां, एकल्याक आमाल सोडूंक आदार लाभल्ल्याक फाटल्या सभा तेंपातावन मागून आसलें आनी हें देणें लाभल्या खातीर त्या कुटुंबांच्यांनी अर्गां दिल्यात. ACCA परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक एकल्यान अर्गां दिल्यात, बरी सैरीक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात, मागल्लो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 11 जाणांक परीक्षेक बरी तयारी करून बरे फलितांश जोडच्याक, 6 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 13 जाणांक इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, बरें काम मेळच्याक, तशें मेडिकल पास जावच्याक आनी परगांवांक वचूंक फावो जमच्याक, एकल्याक CA परीक्षेन जैत मेळच्याक, 4 उद्यम बरेपण जोडच्याक, अडकळी मेळना जावच्याक, वावरड्यांचे संगातपण मेळच्याक, तेगांक बरो फुडार मेळच्या पासून 20 आनी 6 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला. दोगांक मतीची तकलेची शिरांची पिडा गूण जावच्याक, तेगांक वर्टिगो आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक, एकल्याक डायबिटीस पिडा गूण जावच्याक, दोगांक डायलिसीस रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, एका भुरग्यान पोटाक बरें खाण सेवच्याक, 5 जाणांक तांच्या आंगाची एलर्जी गूण जावच्याक, एकल्याक सोडियम समतोलनार आसच्याक, दोगांक सारकी न्हीद पडच्याक, तेगांक कातीची पिडा आंगाची कीड गूण जावच्याक, तेगांक हार्मोनल इम्बॅलन्स थायरॉयड मासीक स्राव संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 14 जाणांक कॅन्सर गूण जावच्या खातीर मागतात, 5 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, एकल्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागले पिडा गूण जावच्याक, एकल्याचे केस चडचे रावच्याक, एकल्याचे दोळ्याचे खरोज एलर्जी गूण जावच्याक, तेगांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, एकल्याक दान दूख गूण जावच्याक, 7 जाणांक खोंकली शेळ ताप तकली फडाफड खराय गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, एकल्याचो बावळो दूख गूण जावच्याक, दोगांची काळजाची पिडा गूण जावंक, 12 जाणांक हात दूख पांयांक बोळ मेळच्याक, सूज देंवच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्या खातीर मागतात, तेगांक पाटदूख पोटदूख गॅस्ट्रीक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, तेगांचे बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक मागतात, दोगांचे किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, एकल्याचे पित्तकोशांत जाल्लो फातर तो बेगीनच नितळ जावच्या खातीर मागला, एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, तेगांचो कठीण राग हगे हट उणें जावच्याक, दोगांचें मानसीक वत्तड उणें जावच्याक, दोगांक अंमल पियेवणी सोडच्याक, वायट संवय येतावन अलग रावच्याक, एकल्यान खोट्या इश्टागतींतावन पयस रावंक, एका जानवरांक लागली किरणटी थावन मुक्त मेळच्याक, 6 जाणांच्या मतीक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेका मोगान जियेवच्याक, दोशी थावन सुटका मेळच्याक, व्हडल्या आनी धाकट्या पुता मदें सारकें उलोवणें आसूंक एक आवय मागता, लग्न विच्छेदनाक चिंतल्यांनी सारको निर्धार करच्याक एक जोडें मागोन आसा,
दोगांक मनस्ताप सोडून राजी जावच्याक तेगांक मिसा वसूंक जावच्याक एकल्याक पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवच्याक एकल्याचें लग्नाचें कार्य बऱ्यान जावच्याक दोगांची कुर्तेची केस तावन मुक्त मेळच्याक एकल्याक मुरयो आनी खोट्या द्रश्टेतावन निवारच्याक एकल्याक गरजे भायर दुडू उबारणी नासतना ताणें सांबाळच्याक 5 जाणांचो जागो नांवार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक जाग्या खातीर घाल्ल्या कुर्ती केजीतावन सुटका मेळच्याक एकल्याचें जाग्याचें कन्वर्शन बेगीनच जावच्याक वाहनांचे रेकॉर्ड्स बेगीनच जावच्याक दोगांक रीण मेळच्याक दुबयांत एका नर्साच्या हाती बाळशा विशीं उपजायिल्लो समस्यो बऱ्यान इत्यर्थ जावन तें अखेर जावच्याक 6 जाणांक रीण फारीक करच्याक घेतलें रीण फाटीं मेळच्याक एकल्याक उदकाच्या गरजेक एक बांय खणूंक साध्य जावच्याक एकल्यान हाती घेतिल्लें काम पंता पावच्याक वेल्लें भांगार एकल्याचें फाटीं मेळच्याक तेगांकी नवें घर बांदच्याक अडकळविणें काम संपोवच्याक एकल्याक क्रेशेक लागलो रोग निवारच्याक बरें फसल मेळच्याक ह्या सर्व तेसावांनी आनी आमच्या काळजाच्या अत्रेगांत आमकां मागोवंक अशें आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्लें आमी मागता म्हूण बसयले सर्व गरजो आमी सांगात हाडया हांगासर आमी आसाव थोडीं घरांनी आसून हांगासर येवंक जायनासतना माध्यमाचेर पळोवन बरेपण जोडूंक आशेवची आसात जावं पुरो गांवांत कश्टांक संपडोवची ह्या आमच्याच आसपासांत पिडेक वळख जावन कश्टांची ह्या समेस्तांचो उडास करया हांगासर येयल्ल्या हर एका भक्तिकांक सांजूचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण मेळोवन दी म्हणून आमी हर एकलो दिंबी घालया हात वयर घालया एकामेका खातीर मागून बरेपण कितें आशेवन आसात तें सगळें बेगीनच फावो जावं दी म्हणल्या बरवशान आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मुरये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापया खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दित असोत आनी सदां सर्वता आमेन सांजुजे वाज बापाची लदेन सोम्या काकुळ तामची कर सोम्या काकुळ तामची कर क्रिस्ता काकुळ तामची कर क्रिस्ता काकुळ तामची कर क्रिस्ता आयकम काम क्रिस्ता आयकम का क्रिस्ता दयन आयकम काम क्रिस्ता दयेन आयकम का सर्गींच्या देवा बापा काकुळ तामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळ तामची कर देवा पवित्र तुम्या काकुळ तामची कर सांतिस्मा त्रिंदाद ये खास देवा काकुळ तामची कर गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळे खायेची जिणी जियोसो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकांत दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भिखाऱ्याच्या रूपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपण आदारन मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावून तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवरांत इरांचो सुल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकुळ तामची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय
तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफंत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांचाक तूं सुडसुडीत जालोय अंकरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायिल्ल्या सशीं तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बाचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना पावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफा शिकयलां आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज हे संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सोबे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गा राजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मुखार दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर ह्या वक्ता सर्व आमची मागणी गरजो आमी आमच्या मोती उडासा काडया आमचे समोर आसच्या ह्या सांजुजे वाज बापाच्या रेलिके मुखांत्र सर्गे बापाक आमी भेटोवन दिवया ह्या दिसांनी सबार जाणां कॅन्सर म्हणल्या मारेकार पिडेत हांवन कश्टोवन आसात हे सर्व आमच्या भावा भयणींक तांच्या पिडेत हांवन मुक्ती मेळच्या पासून आमी मागया सबार जाणां वडिलां आपल्या भुरग्यां पासून मागोवन आसात कित्याक ल्हानशीं नेणटीं बाळां तीं थोडीं कुडीची सारकी वाडावळ नासतना थोडीं भुरगीं मोतीची सारकी वाडावळ नासतना पिडेस्त जावन आसात थोड्या भुरग्यांक सुडावें उलोवंक जातेत ना सुडाळ उलोवंक जातेत ना हे सर्वां पासून आमी मागया सर्व आमी सांगाता मागया सांजुजे वाज देवाच्या मोखाळ वेंगे थावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या सर्व फासांत थावन आमकां राखून व्हर बावार्थाक आडवेच्या संतींक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गेच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळशें कर आमेन सोमयाचे नावे आमचो आदार ताने रचला सर्गनी संसार सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व पिडेस्त भावपणी सुडासकरी आनी तांचे खातीर मागया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या कुडीक दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजन आपले जिणये आनी मरणां जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनोडेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारीन तुल्यो विनोवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज सांजुजे वाजच्या नोवेनाच्या दिसा ताका मान आमी करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां बरो
सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बळ मेळो. सांजुजे वा सर्गीच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट चडून ससनाक संतोष भोगोवंक पावो. आनी त्याच सडवणदारा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सोवे आसो. देवास बापा आम्हा पासो विनंती कर भगीवन कुसचे कुरवेन योरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.